नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकार तुमकां सगळ्यांक बरी सकाळ आवडयता आणि सकाळच्या ह्या मुखेल खबरांक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। युक्रेनांतल्यान दिल्ली परतल्ले गोंयचे रुपल गोस्वामी मंगळारा पावले गोंया। गोवा सदनाचे उपनिवासी आयुक्त विकास कांबळेन फुलांतुरो आनी मिठाय दिवन केलो तेका येवकार। युक्रेन रशिया गैर सेगीत 7व्या दिसा चालूच। साळगांव कोयर प्रक्रिया प्रकल्पात ग्रीन रेव्होल्यूशन प्रयोग यशस्वी। कोयराचे सारे करून घालतात झाडांक। पंप हाऊसाचे काम थांबयात नाजाल्यार वतले कोर्टान। कासरवणेच्या लोकांनी दिली शिटकावणी। वेर्ण्याच्या लोकांनी आडयले कोळशाचे ट्रक। सकाळच्यान खाली केले 20 ट्रक कोळसो। पणजे बाजारात जळीमळीक पातळा कोयर व्यवस्था आसा, मात लोकांची बुरशेपणां। रशिया युक्रेना मदीं गैर चालूच आसा। कितल्याशाच युक्रेनियन नागरिकांक ह्या युद्धांत जीव वगडावचे पडले। ह्या भिरांकूळ परिस्थितीत गोंया खातीर धादोसकायेची गजाल म्हटल्यार गोंयचे आनीक एक विद्यार्थी युक्रेनांतल्यान गोंया आयले। युक्रेनांतल्यान दिल्ली ते परतले, तेच्या उपरांत मंगळारा ते गोंयांत पावले। गोवा सदनाचे उपनिवासी आयुक्त विकास कांबळेन फुलांतुरो आनी मिठाय दिवन ताका येवकार दिलो। जायते भारतीय नागरीक थंय आडखून पडिल्ल्यान तांचे घरचे लोक चिंतीत आसा। अशा वेळार गोंयची धूव युक्रेनासावन सुरक्षीतपणान परत गोंयांत पावली। Actually, our PM and also our CM. So because of them, I came here safely. All about the provisions and everything. Even in Romania, even the embassy, Indian embassy was so much helpful. They also help in many ways, all the requirements, and at the border also. You can how khoi ravatale thai tar kidat nahle. It was very safe. Very much. It is the safest. Still now, it is the safest place in Ukraine. So I didn't I was not in any situation like that. I didn't saw any such situation. And even the border I crossed within the one day. Embassy contacted us by list. They may have list from the university. They got from the university, so they contacted us directly and they coordinated everything. पहिले सुरुवातेकूच सांगता कोड इज स्टील ऑन, सो आय हॅव कम इन माय पर्सनल कॅपॅसिटी एंड बिकॉज इट इज माय कॉन्स्टिट्युएन्सी एज वेल। हांव मुद्दम रिसीव करपा येयला। आय थिंक फ्रॉम अ वोट ऑन एरिया जे गैर आसात थिंगासून एक पीसफूल प्लेस लायक गोवा परत घरा पावप म्हणल्यार एक सगळी बऱ्यांतली बरी गोश्ट जाल्ली आसा। आनी तुमकां खबर आसा ऑपरेशन गंगा हांव चड उलयना कित्याक एगेन बाउंड बाय द कोड। आमचे सगळे कोणे हे स्थिती हाडला आनी सगळे आमचे इंडियन कोण आहात तांकां परत हाडपा आनी चड खास करून आमचे गोंयकारांक परत हाडपाची स्थिती हाडला। खास करून आमचे माननीय प्रधानमंत्री हांव धन्यवाद म्हणटा। आनी म्हाका दिसता आमी सेफली सगळ्यांक गोंयांत परत हाडपाक शकतले कित्याक होच आमचो एफर्ट जावन आसा। युक्रेन रशिया युद्ध दिसान दीस वाडतूच आसा। इंडियन एम्बसीन भारतीयांक ताकतिकेन युक्रेनाची राजधानी कीव सोडची अशी सुचोवणी केला। मजगती गोंयकारांक धक्कोदायक आनी आंगार कांटो हाडपासारकी गजाल म्हटल्यार बाणावलेच्या परेरा फॅमिलींतलो 19 वर्सां पिरायेचो तरणाटो जॅडन हांणी आपलो जीव वाचोवपा खातीर इश्टांच्या मजतीन युक्रेनांतल्या एका बंकरान आलाशिरो घेतल्याची गजाल मुखार आयल्या। हे कळ्ळ्या उपरांत गोमंतक टीव्हीचे रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकर्णे हांणी परेरा फॅमिलीची भेट घेतली। सरकार बेगोबेग ह्या प्रकरणात लक्ष घालून जॅडनाक गोंयांत हाडटलो अशी मागणी परेरा फॅमिलीन केला। पळयात गोमंतक टीव्हीन केल्लो हो खासा रिपोर्ट। कितें करतालो जेडन युक्रेना भितर शिकतालो?
Jaden is studying veterinary medicine, DVM, there in Ukraine, in Sumy University. Sumy Agrarian, National Agrarian University. Sumy it is. So you got a call from any contact from his side after the war started Contact from. from Jaden? Yeah, we are in touch with him. The internet is on, so every now and then we are in touch with him. We know he's safe. He's in the bunkers below the hostel, so they are safe there. Now the only problem is evacuation of these students. There are about 500 Indians all gathered in one hostel, so that the evacuation becomes easy. But the thing is, Sumy is on the east near Russia, so it is directly there's bombing and there's firing there at all times, very often. Whenever there is this bombing, they have to go from the hostel down to the bunkers. When there's little peace, then they go back to their hostel again. But evacuating them is becoming a problem because they have to go out to the border from the east to the west, which will be more than 18 hours. And traveling at this point of time when firing and bombing is going on is very dangerous. So Indian embassy is trying their best to help, but because of the firing and the bombing is becoming a problem. Any commission or Indian commission is in touch with you? Yes. NRI cell and all? Yes, Mr. Anthony contacted Jaden yesterday as well as day before yesterday day before he asked him whether everything was okay there, their condition, and whether they have food and water, and to pull on for some days. And yesterday he called again to ask for some details. He's in touch with all the Goan students there. Some have already gone, but those who are in the west, closer to the west, have already been evacuated. He has helped them, they are in touch with them. But these students who are on the east, they are in touch with them but not able to get them out from the bunkers of the hostels because of firing and bombing. रशिया युक्रेन युद्ध सेगीत 7व्या दिसा चालूच आसा. रशियेचे युक्रेनाची राजधानी किवाचेर हल्ले करप थांबना. किवाच्या मुखेल टेलिव्हिजन टॉवराचेर रशियेन केल्ल्या हवाई हल्ल्यांत 5 जाणांक मरण आयले आनी युक्रेनातले सरकारी टीव्ही प्रसारण ठप्प जाले. तशेंच युक्रेनातले दुसरे शार खार्कीव वयल्यान थळाव्या सरकारी मुख्यालयाचेर रशिये कडल्यान जाल्ल्या हल्ल्यांत 10 जाणांक मरण आयले. रशियेचे सैनीक आतां नागरी वस्तीत येवन हल्ले करत आशिल्ल्या कारणान व्हडा प्रमाणात नागरीक जखमी जायत आसात. अमेरिकेचो राष्ट्राध्यक्ष जो बायडनान फोन करून युक्रेनाचो राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्कीन आक्रमक रशियेक बेगोबेग थांबयात अशी विनवणी करीत अमेरिके कडल्यान सैनिकी मदत मागला. तशेंच झेलेन्स्कीन युरोपियन संसदेक व्हिडिओ वयल्यान संबोधीत करतना युरोपियन युनियनात युक्रेनाचो सदस्य म्हणून स्वीकार करचो अशी विनवणी केला. युक्रेनाक एकटे सोडचे न्हय अशें तांणी ह्या वेळार म्हटलें. मजगतीं युक्रेनात भारतीय राजदूतावासाचें कार्यालय बंद केलां आनी युद्धाच्या भंयान आतां मेरेन सुमार 8 लाख लोकांनी युक्रेन सोडून दुसऱ्या देशांत आलाशिरो घेतला. Только что по телеге Киев. Одним словом, пиздец.
Vai controlli, ci devo via, vai controlli. Ancora uscite su cui niente non No. कोयराचेर योग्य प्रक्रिया करून साळगांवच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पान ग्रीन रेव्होल्यूशन सारखी मोहीम राबोवन सैम सांबाळपाक हातभार लायला. ओल्या कोयरापासून सैमीक पद्दतीन सारे तयार करतात आणि उपरांत ते मातयेत मेचुरात करून ताचो वापर झाडां खातीर करतात. झाडां लावपाची ही मोहीम फक्त फुलां आणि फळांच्या झाडां पुरतीच मर्यादीत दवरनात जाल्यार तातूंत वखदी झाडांचो सुद्धा आस्पाव केला. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खास रिपोर्ट. पंपयार्ड पयलीं क्लियर केलो गव्हर्मेंटान सगळो आनी तो भायरचो हिप पयला पळय तुमी तो हेचो तो कवर करून दवरला तो आसा RDF बिफोर 2016 तो सेग्रिगेट करून डिस्पोजल करपाचो उरला सो तो हांगा लायंग आसलो सो तेका लागून हांगा सगळी जमीन जी आसली ती ग्रीन लँड डेव्हलपमेंट झोन चालू आसा. सो जितली झाडां लायल्या ती आमी पयलीं लँड डेव्हलप करता माती घालून. ही सगळी खडपाची जमीन ती खडपाच्या जमनीक पयलीं माती घालून मागीर तेजेर कंपोस्ट घालून तेचेर लेयर क्रिएट करून तेच्या वयर झाडां लायतात. ओके पण झाडां कसली कसली लायतात तुम्ही सध्या? दिस इज म्हणजे फ्रूट बेरिंग ट्रीज मागीर फ्लावरिंग ट्रीज वॉटेवर एवरीथिंग. मोस्टली हांगासर क्रिपिंग्स दिसतात. क्रिपिंग्स ती लायल्या कित्याक ती आमची नर्सरी आमी डेव्हलप केल्या. आतां ही पळय तुमी हांगा माड लायला फुडें मँगो आसा हांगासर नीम आसा एक पिंपल आसा परत मागीर बॅनियन ट्री आसा केळी आसा डिफरंट व्हरायटी ऑफ ट्रीज लायल्या. सो अलॉंग विथ द वेस्ट मॅनेजमेंट तुमचे हांगासर ग्रीन रेव्होल्युशनरी बीन आसा. पयली ग्रो करतली आमचीच कंपोस्ट आमची सॉयल घेवन त्याच्या उपरांत ती मागीर झाडां लायतली. ही एक्चुअली आमी लॉनाचेर लायता फॉर ब्युटिफिकेशन लॉनाचेर सायडीक एजीस. चिकूय आमचे आमीच केल्या. खंयच्याय परिस्थितीत बैलपार न्हंयचें उदक घुंवडावपाक दिवचे नात कासारवणेच्या लोकांनी निश्चय केला. सद्याक जो प्रकल्प आसा तो बंद करचो अशी मागणी तांणी केल्या. पर्यावरण मोगी अभिजीत प्रभुदेसाय हांणी मंगळारा ह्या प्रकल्पाची पळोवणी करून लोकांच्यो समस्या आयकून घेतल्यो. हो प्रकल्प पुरायेन बेकायदेशीर आसा तेन्ना आतांच काम थांबयलें ना जाल्यार फुडाराक पेडणेकार उदका खातीर पादेशीर जातले अशी भिरांतूय ताणें ह्या वेळार उक्तायली. सरकारान हो प्रकल्प बंद केलो ना जाल्यार कोर्टान वचपाची शिटकावणी लोकांनी दिल्या. आमी पेडणेचे लोकांक सांगूं सोदतात की तुमकां फाल्यां तुमच्या भुरग्यांक उदक आसपाचें ना. ह्या भशेन सरकार हे प्रकल्प करतात जे तुमचे न्हंयेत उदक आसा जे कनालात उदक आसा जे तुमचे दोंगरांनी उदक आसा ते सगळे सोंपोवन फकत हे व्हडले व्हडले एअरपोर्ट कासिनो हॉटेलां खातीर हे उदक व्हरपाक हे प्रकल्प सगळे चालू आसा. हो जो आमचे दोळ्या मुखार बैलपार हो जो प्रोजेक्ट चालू आसा हो फक्त मोपा एअरपोर्टा खातीर चालू आसा आनी हो कंप्लिटली इल्लीगल आसा. आनी हो इल्लीगल आसपाची जायती कारणां आसा. पयलीं म्हणल्यार न्हंयेक उदक मिनिमम जाय पडटा ताची स्टडी कांय करूंक ना आनी सद्या जे न्हंयेत पोल्युशन चालू आसा हे प्रोजेक्टा लागून ताका लागून सगळे जीव जंतू मरत आसा. पूण सगळ्यांत व्हडलो इल्लिगॅलिटी म्हणल्यार हे जे जाग्यार हे काम करतात ताका तांचे कडेन परवानगी ना. कायद्या प्रमाणे ते जमनीत हो प्रकल्प करूंक जायना. हे कंप्लिटली इल्लीगल आसा आनी गांवचो लोक सगळो जो हेजे विरुद्ध तो झगडटा तो हाजे विरुद्ध मुखार वतलो. पूण गरज आसा की पेडणेकारान आतां दोळे उक्ते करून भायर सरोंक जाय आनी हे जे तुमचे उदक चोरपाचें जे चालू आसा ते आयजूच बंद करूंक जाय नाल्यार फाल्यां तुमच्या भुरग्यांक उदक आसपाचें ना. कोळसो डंप करून आमच्या पाचव्याचार गांवची तुमकां वाट लावपाक दिवचे नात अशें म्हणीत नागवाच्या थळाव्या लोकांनी वेर्णा स्टेशन डेपोचेर वचून कोळसो डंप करपाचें काम आडयलें. मंगळारा वेर्णा रेल्वे स्टेशना कडेन कोळसो खाली केलो पळयत थंय कोळशाचे दोंगर दिश्टी पडटाले. सकाळच्यान 20 ट्रक कोळसो खाली केलो जाल्यार 30 परस चड ट्रक खाली करपाचे आशिल्ले. पूण थळाव्या लोकांनी दाव मारून कोळसो खाली करपाचें काम आडयलें.
कोळसो हाताळपाची कसलीच कागदां नासतना हो कोळसो खाली केल्ल्याचे थळावे लोक सांगतात. पळयात तांचें म्हणणें. अराउंड 1:30 सुमार 1:30 वरांचे सुमार म्हाका फोन येयलो आमगे नागवा खंय सकूर कारवाल थंय गेलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो वेर्ना रेल्वे स्टेशनाचेर कोल आनी डांप केला व्हडले माउंटन एश केले म्हणून हांव काळें धपको उठवलो हांवें म्हणलें तूं थिंगा राव हांव येता धपको उठवलो आनी दोग जाणां फोन केलो हांवें दिल आमगे एक्सपांच जे बी तांकां फोन केला थिंगा ये आमकां येयले आनी आमी येयले जाल्यार थंय एक अराउंड 20 ट्रक सुमार हे तेणी खाली केले आमच्या पयले आमेश न्हवणे आनी आता त्याचो अराउंड 20-30 ट्रक मायज बोलो आहाय तेको ये निचाल जाल्यार हिंगा तेंगेलो कोण इन्चार्ज कोण ना विधांता आर्ट म्हणटाय ते थिंगसोन तेंगा हिंग पास कांय ना थिंग हिंग हाड अनलोड करपाक हिंग सम भरपाक त्या कडेन कांय डॉक्युमेंट नाय रेल्वे मनशा आपयन हाडलो इन्चार्ज आहा तेका तोय सारको तेकाय कांयच खबर ना ते कितें बिश्टे पास दाखयता ते बिचोलीसून थिंगसोन व्हरपाचे म्हळ्यार हिंग आमगे हिंग रेल्वे स्टेशनार भरपाचें त्या कडेन कांयच ना आनी आमगेलो डिपो म्हणटाय तो आमगेलो फकत क्लोज व्हरपाचो सारे वता जाल्यार बॅग वताय सिमेंटा बॅगां कोला देखून बॅग वताली ह्या ते सडनली आज आमी चयलां थंय ओपन आनी हें जालें जाल्यार वास्को एकला आमगे बाबून त्रास काटाय कितलो लोक थिंग मोन गेलो भुरग्यांक त्रास जाले आज ते थिंग बोवाड जाता आज मागचो ते हिंग येयलाय आनी तांकां दिसलो हिंगा कांय घर नाय म्हणटरी हिंग कोणाक कळपा ना म्हण हिंग सोकराक कोण फोन केलो आनी सोकरान म्हाका फोन केलो आनी आमी सगळे हिंग एकठांय जाले आनी आमी तांकां येता हांवें सांगलें तांकां पयलें बंद कर म्हूण JCB घेवन हाली कोताले ट्रक हाचे हाली कोताले तांकां पयलीं बंद कर ते हाली केलें ते बंद केला पुलीस आहा पयले कलेक्टराक कॉल केला हांवें कलेक्टरान SDM धाड म्हळ्यार SDM मामलादार येवपा आहाय आतां. पणजे बाजारात डस्टबीन आसून लेगीत बाजारात येवपी लोक ताचो वापर करिनात. सगळ्याक जळीमळीक कोयर पडिल्लो दिश्टी पडटा. पणजे ही गोंयची राजधानी आसाच ते भायर पर्यटकांचे दिश्टीन पणजेक एक खासा म्हत्व आसा. देश विदेशांतले पर्यटक पणजेत येतात. स्मार्ट सिटी खाला जायते प्रकल्प चालू आसात पूण कोयराची समस्या अजूनय सुटावी जाताना दिश्टी पडना. पणजेच्या रस्त्याचेर जायते कडेन प्लास्टीक आनी हेर कोयर पडलेलो दिश्टी पडटा. मार्केटानूय कितलेशेच कडेन कोयर दिसून येता. मार्केटाच्यो वण्टी जाल्यार थुकून रंगोवन तांबड्यो कलरान सोडिल्ल्यो दिश्टी पडटा. पणजे महापालिकेन हाचेर लक्ष घालून संबंधिताचेर कारवाय करची आनी पणजे नितळ करची अशी मागणी जावपाक लागल्या. महाशिवरात्र पुराय गोंयभर व्हडा उमेदीन मनायली. पणजे वास्को फोंड्या सांखळे तशेंच जायते कडेन लोकांनी सगळ्या देवळांनी लायणी लायल्यो. कोरोना संक्रमण उणें जाल्ल्यान ह्या वर्सा महाशिवरात्री उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयल्ल्याचे दिश्टी पडले. जायते कडेन भक्तांनी देवाक अभिषेकूय घातलो. वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV.
गोंयची मातृभाशा गोंयकाराची म्हणजे कोंकणी. हे कोंकणीचो विस्तार जावंक जाय तितलो जावंक ना, कित्याक आमचे कडेन इंग्लीश चॅनल आसा, हिंदी चॅनल आसा, मराठी चॅनल आसा, पण कोंकणी चॅनल ना. म्हाका सुद्दां केन्ना केन्ना अशें दिसता, जुब्ब करून मदींच हांव इंग्लीश उलयतां, मदींच मराठी उलयतां, मदींच हिंदी उलयतां, पण कोंकणी कंटिन्युअसली उलोवपाक त्रास जाता. कित्याक कोंकणीन लोक उलयनात, कोंकणीक डायलॉग जायना, कोंकणीन डिस्कशन जायना, कोंकणीन वाचप जायना. हो चॅनल फॉर द फर्स्ट टायम एक नवें वातावरण गोव्यान निर्माण करतलो आनी गोव्याच्या मातृभाशेचो खरोच विस्तार करतलो आनी ही मातृभाशा गोंयकाराच्या दृश्टीन बरें जातलें. हांव आदवोगाद एकूच सूचना तांकां करूंक सोदतां. ह्या गोमंतक चॅनलान ती पॉलिटिक्स सोडून कायद्याचें पालन करचें आनी निर्भरपणे खऱ्यो गोश्टी लोकांच्या उगडकीस हाडच्यो. हातूंत कितें जातलें, गोंयचो खऱ्या रितीन विस्तार जातलो. समजा कोण जर सारकें उलयना, कोण पॉलिटिशियन सारकें करना, कोण पॉलिटिशियन चोरी करता, करप्शन करता, हें जर भायर काडत, ताजे बद्दल इन्वेस्टिगेशन करून तें उगडकीस हाडप, जाल्यार गोंयाचो एका दृश्टीन विस्तार जातलो. कित्याक बरे लोक गोंयाच्या राजकारणांत पडटले आनी गोंयाचें राजकारण बरें जातलें. एज एन इंडिविज्युअल आय विश गोमांतक ऑल द बेस्ट. ब्रेका उपरांत येवकार आतां वळयात फुडल्या खबरांकडे. गोंयांतल्या उजो पालोवपी दळान 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2021 ह्या काळात उजो आनी हेर अपघातांची 287 मनशांचे जाल्यार 616 जनावरांचे वट्ट 903 जीव वाटयले. ह्या काळात 51,86,84,564 रुपयांचो म्हालवाज वांटोवपाक दळाक येस मेळ्ळे. ह्या काळात उजो पालोवपी दळान 1,696 उज्यांचे जाल्यार 4,488 हेर आपतकालीन मेळून 6,184 संदेश हाताळ्ळे. तातूंत 43 आकांताव्या उज्याचे संदेश जाल्यार 4 बनावट संदेश आशिल्ले. जे उजो पालोवपी दळान वयल्या काळात उज्यांतल्यान 5 मनशांक जाल्यार 1 जनावरांक जाल्यार हेर अपघातांतल्यान 282 मनशांक आनी 615 जनावरांक वाटयले. ह्या काळात दळान 43,85,82,000 रुपयांचो म्हालवाज उज्या पासून वाटायलो, जाल्यार 8,02,247 रुपयांचो म्हालवाज हेर अपघातांनी मेळून 51,84,564 रुपयांचो म्हालवाज वांटोवपाक तांकां येस मेळ्ळे. तशेंच दळान 2,679 जाणांक उजो पालोवपी प्रतिबंधक उपाय आनी बचाव तंत्र ह्या विशीं प्रशिक्षण दिलें. थळाव्या सयत हेर राज्याचो उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक आनी राज्य आपत्ती प्रतिसाद अधिकाऱ्यांक दुर्घटने वेळार मनीस आनी जनावरांक सोदून काडून तांकां वांटोवपाचें आनी पयलो वैजकी उपचार प्रतिसाद प्रशिक्षण दिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळी. तिळारी कनालात पंप बसोवन 5 MLD उदक मोपा विमानतळाक दिला. ताका लागून पेडणे नागझर वाठारांतल्या शेतकारांचेर हावळ आयला. शेतकारांक जाय तशें उदक वापरपाक मेळना. दुसरे वटेन शेतांक उदका पुरवण करपा खातीर जे कालवे आसात ते कांय सुवातेंचेर फुटून उदक फुकट वता. शेतकारांचे हित पळोवपी भाजपा सरकाराक ही गजाल कशी लक्षात येना होच मुळात प्रश्न आसा. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय असो नारो दिवपी भाजपा सरकाराक खऱ्यांनीच गरीब शेतकारांचे पडून गेल्ले आसा काय ना असो प्रश्न निर्माण जाला. मोपा विमानतळाक लागून शेतकारांच्या हिता आड वावर करपी सरकाराक केन्ना म्हणून जाग येतली असो प्रश्न सध्या मुखार आयला. हांव सध्या नागझर ह्या वाठारात आसा आनी ह्या वाठारांतल्यान एक 2 किलोमिटर अंतराचेर आमचो 13वो आंतरराष्ट्रीय दर्जाचो ग्रीन फील्ड म्हणून वळखपी मोपा विमानतळ जाता. ह्या प्रकल्पा खातीर जे उदक जाय त्या उदकाची सरकारान आयज मेरेन सोय केल्ली ना, परंतु
फाटल्या सरकारान काँग्रेसच्या सरकारान पेडणे तालुक्याक जलसिंचन विभागांतल्यान जायत्या ठिकाणी जंय चडान चड शेती आसा थंय पाटबंधारे म्हणजे हे कालवे बांधलेले आणि ह्या कालव्यातल्यान तिळारीचे उदक शेतकऱ्यांक दिवपाचो सरकारान यत्न केल्लो. पूण आतांच्या सरकारान जे नवीन प्रकल्प येता त्या प्रकल्पांक उदक खंयचे लागतले तेची सोय करच्या पयलींच प्रकल्पाक मान्यता दिल्या आणि आता शेतकऱ्यांचे उदक जे तिळारी प्रकल्पांतल्यान येता ते उदक आता ह्या कालव्यातल्यान येता ते उदका खातीर हांगासर 2 पंप बसयल्ले आसा आणि हे पंपांतल्यान मोपा एअरपोर्टा खातीर दिसाक 5 MLD उदक वयता असो एक अंदाज आसा. हांगासर जे 2 पंप बसयल्ले आसा त्या पंपांतल्यान एका सेकंदाक 100 लिटर उदक ओडटा अशी ह्या पंपाची क्षमता आसा. पेडणे पालिकेच्या नव्या बिल्डिंगेचे बांदकाम नेटान चालू आसा. पालिकेच्या बांदकामा खातीर सुमार 8 कोटी रुपयांचो खर्च अपेक्षित आसा. सध्या कदंब महामंडळाक म्हयन्याक 34,000 रुपया भाडे फारीक करून पालिका तांच्या इमारतींतल्यान आपले काम चलयता. फाटलीं कितलींशींच वर्सां पेडणे पालिकेचे काम देशप्रभूंच्या इमारतींत चालू आशिल्ले. निमाणे कडेन आतां पेडणे पालिकेक स्वताची बिल्डिंग मेळटली. ह्या बिल्डिंगेचे बांदकाम बेगीन पुराय करचे अशी मागणी जावपाक लागल्या. हयसर म्युन्सिपाल्टीचो वेव्हार बगलो मी. आदी बरो आसलो, देशप्रभूचे बिल्डिंगेन रावत हे म्युन्सिपाल्टी. आतां ते थंयसर घेतलात कितकेशेच 1000 रुपया ह्या भाडा. त्या भाड्यान ही बेगीन जावची आनी भाडा वाचोवचो, गरिबाचे पयशे वाचोवचे असो म्हाका दिसता. आनी म्हणटोय कित्याक पेडणेकाराचो एक बोजा वयलो ह्या माथ्यार एक वजा आसला तो वजा म्युन्सिपाल्टी नश्ट करता असं म्हणा येता. आनी त्या कारणान ह्या बेगीन ह्या करचो स्टार्ट केलाच आसा, बेगीन करचो आनी अशें आमची अपेक्षा आहा सगळ्या जाणांची. मंगळारा फोंडे आनी म्हापशेचो कार्निवाल व्हडा उमेदीन मनयलो. दोनूय कडेन जाल्ल्या कार्निवाल मिरवणुकीत गोंयच्या सैमीक समृद्धतायेचो आनी सोबीतकायेचें दर्शन जालें. सैमाचो सांबाळ करात, झाडां मारूं नाकात, रानवटी जनावरांची राखण करात, गोंयचे पारंपारीक वेवसाय सांबाळात अशे संदेश दिवपी चित्ररथांनी लोकांचें लक्ष केंद्रीत केलें. ते भायर भवरंगी आनी भवडंगी भेस केल्ले लोकूय आकर्शीत करताले. पळयात फोंडे आनी म्हापशाच्या कार्निवाल मिरवणुकीची कांय खिणचित्रां.
कोयर एकठांय करपाचें काम पुरायपणान पंचायतीचें आसता. त्या उपरांत कोयराचें वर्गीकरण करून ताचेर प्रक्रिया करपाचें काम वेवस्थापन करता. सुक्या कोयराचेर प्रक्रिया करपाक बार्देसांतल्यो सुमार 19 पंचायती साळगांव कोयर प्रक्रिया प्रकल्पात आपल्या वाठाराचो कोयर धाडटात. जाल्यार उरिल्ल्यो 14 पंचायती त्यो धाडिनात. तशेंच 3 पंचायतींनी सुक्या कोयरा खातीर MRF सुविधा उबारूंक नात. कोयर एकठांय करून तो पावोवपाची पुराय जबाबदारी पंचायतीची आसता. मागीर ह्या कामाक पंचायती योग्य प्रतिसाद कित्याक दिनात असो प्रश्न पडटा. कोरोना दुयेंतींचे प्रमाण आता देंवपाक लागले. सध्या गोंयची कोरोना पॉझिटिव्हिटी रेट 1.3% पावला. 24 वरां भितर 1594 चाचण्यांतल्यो 21 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाली, तर 54 रिकवर जाले. नवे 21 कोरोना दुयेंत्यांक हॉस्पिटलांत भरती करिनासतना होम आयसोलेशनांत दवरला. दक्षिण गोंया परस उत्तर गोंयांत कोरोना दुयेंती मातशे चड सापडल्यात. फेब्रुवारीच्या निमाण्या सप्तकात उत्तर गोंयची पॉझिटिव्हिटी रेट 3.2% तर दक्षिण गोंयची 1.60% आसली. जगातल्या 3 अब्जा परस चड लोकांक हवामान बदलाचो फटको बसला. कार्बन उत्सर्जन उणें जालें ना जाल्यार ताचे गंभीर परिणाम जातले अशें इंटर गव्हर्नमेंट पॅनल ऑन क्लायमेट चेंजच्या अहवालांत नमूद केला. तशेंच तापमान वाडीचो कृशी उत्पन्नांत उणाव जातलो. तेच प्रमाण हुंवाराचो धोको वाडटलो अशें अहवालांत सांगलां. 2050 मेरेन दर्या देगेंचेर रावपी सुमार 1 अब्जा परस चड लोकांक हुंवाराचो धोको आशिल्ल्याचें ह्या अहवालांत नमूद केलां. सध्या जगभरांत मोठ्या प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन जायत आसा. हाचो फटको सगळ्या क्षेत्रांत सोंसचो पडटलो. वास्को मंगोर हिल वाठारांत अंबाबाई देवळा कडेन एका गॅरेजीक उजो लागून 4 गाडयांचें लुकसाण जालें. सोमारा सकाळीं हो उजो लागलो. ह्या उज्यात 3 दुचाकी आनी एका 4 चाकीक लागून उजो लागून गाडयेचो गोबोर जालो. उज्याची म्हायती मेळटकीर उजो पालोवपी दळान घडणूक स्थळाचेर धांव मारून हो उजो पालयलो. दुस्मानकायेंतल्यान कोणी तरी हो उजो लायिल्ल्याचें गॅरेजीचो धनी मोहम्मद इशानान सांगलां. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान काल हरवळे वचून महाशिवरात्री निमतान रुद्रेश्वर देवस्थानाचे दर्शन घेतले. ताच्या वांगडा ताची घरकान्न आनी हेर कार्यकर्ते देवळांत उपस्थित रावले. बेल, फुलां आनी केळी दवरून दोगांनी लिंगा अभिषेकूय केलो. मिठा शिवाय खाणा जेवणाक चव येना. गोंयांत कितलेशेच कडेन पारंपारीक पद्दतीन मिठाच्या आगारांतल्यान मीठ काडटात. रायबंदरा मिठारांतले मीठ काडपाचें काम नेटान चालू आसा. पारंपारीक पद्दतीन हे मीठ काडटना आमकां पळोवपाक मेळटा. नोव्हेंबर म्हयन्यांत मिठागरांनी मीठ तयार करपाची प्रक्रिया चालू जाता. मिठाच्या आगारांनी सांचून राविल्लो चिकल कुशीक काडून फुडली प्रक्रिया चालू जाता. पंचायत वाड फेररचनेच्या मुद्द्यावयल्यान दिवचल तालुक्यांतल्या मुळगांव पंचायत वाठारांतले भाव आक्रमक जाले. आमचो वॉर्ड नंबर 3 फोडून आमच्या समाजातले 88 मतदारांक वॉर्ड नंबर 4 घातल्यात. अशें करतना आमकां तांच्यांनी काळखान दवरले अशी कागाळ लोकांनी केल्या. आमचो वॉर्ड पयलीं सारकोच दवरचो तशेंच हे फावट आमकां आरक्षण दिवचें अशी मागणी रामचंद्र परवार आनी हेर भावांनी केली. नाजाल्यार येवपी वेंचणुकेचेर बहिश्कार घालतले अशी शिटकावणी लोकांनी दिली.
कारण आमच्या ह्या वॉर्ड नंबर 3तली वोटींग 115 आसा आणि बूथ 42 सगळे 175 आसा. तेन्ना आमच्या वॉर्ड नंबर 115तली वोटींग 188 वोटींग काडल्या आनी गांवकार वाडा वॉर्ड नंबर 4 घातलेले आहा. तेन्ना हांव अशें उलोवंक सोदतां की आमच्या ह्या वॉर्डाचे पारंपारीक म्हणजे कितलीशीं वर्सां आमी वॉर्ड नंबर 3तूच आमी हांगा वोटींग केल्लेली आसा आनी आमकां ती वॉर्ड नंबर 4 नाका. तेन्ना आमची वोटींग 4 जी आला ती आमची वॉर्ड नंबर 3 हाडची अशी हांव अपेक्षा करता. जाणटे आमचे हे करून गेले तेच वाटेचेर आमी चलता आनी मध्य मदीं हो फोडाफोड तुमी करता. कित्याक तुमकां कोणी दिला हो अधिकार तुमकां फोडाफोड करपाक? आमी हक्कान आमी वोटींग केला न्हू. आमच्या कोर्टान आमी वोटींग केला आनी तुमकां अधिकार हो कोणी दिलो हो फोडाफोड करपाक? तो मनीस आमकां समोर जावो. हे लोकांनी कोणी तरी अशें केलां की हे हांगातली तेंची वोटींग तोडून रिजर्व पोस्ट जातलो म्हणून हे कितें तरी घडीत कळ्ळें अशें दिसता म्हाका. त्या खातीर मामलेदाराक हांव रिक्वेस्ट करता जशी आमची पयली आसली त्या जाग्यार आमची वोटींग हाडची आहा तशी. आमी नाल्यार वोटींग करचें ना. दक्षिण पश्चिम रेल्वे क्रमांक 17315 आणि 17316 वास्को द गामा वेलंकनी वास्को द गामा साप्ताहिक एक्सप्रेस सुरू जातली. एक प्रेस पत्रकारा वयल्यान एक्सप्रेस क्रमांक 17315 7 मार्च मेरेन दर सोमारा सकाळी 9 वरांचेर वास्कोच्यान सुट्टली आणि दनपारां 12:25 वेलंकनी पावतली. दर मंगळारा रेल्वे क्रमांक 17316 वेलंकनीच्यान राती 11:45 सुट्टली आणि तिसऱ्या दिसा सकाळी 3:25 वास्को पावतली. तश्योच ह्यो रेल्वे कांय थळाव्या जागांचेर प्रवाशांक खातीर रावतल्यो. वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो खंय वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोंयची मातृभाशा गोंयकाराची म्हणजे कोंकणी. हे कोंकणीचो विस्तार जावंक जाय तितलो जावंक ना. कित्याक आमचे कडेन इंग्लीश चॅनल आसा, हिंदी चॅनल आसा, मराठी चॅनल आसा, पण कोंकणी चॅनल ना. म्हाका सुद्दां केन्ना केन्ना अशें दिसता जुब्ब करून मदींच हांव इंग्लीश उलयतां, मदींच मराठी उलयतां, मदींच हिंदी उलयतां, पण कोंकणी कंटिन्युअसली उलोवपाक त्रास जाता. कित्याक कोंकणीन लोक उलयनात, कोंकणी डायलॉग जायना, कोंकणीन डिस्कशन जायना, कोंकणीन वाचप जायना. हो चॅनल फॉर द फर्स्ट टायम एक नवें वातावरण गोव्यान निर्माण करतलो आनी गोव्याच्या मातृभाशेचो खरोच विस्तार करतलो आनी ही मातृभाशा गोंयकाराच्या दृश्टीन बरें जातलें. हांव आदवोगाद एकूच सूचना तांकां करूंक सोदतां. ह्या गोमंतक चॅनलान ती पॉलिटिक्स सोडून कायद्याचें पालन करचें आनी निर्भरपणे खऱ्यो गोश्टी लोकांच्या उगडकीस हाडच्यो. हातूंत कितें जातलें, गोंयचो खऱ्या रितीन विस्तार जातलो. समजा कोण जर सारकें उलयना, कोण पॉलिटिशियन सारकें करना, कोण पॉलिटिशियन चोरी करता, करप्शन करता, हें जर भायर काडत, ताजे बद्दल इन्वेस्टिगेशन करून तें उगडकीस हाडप जाल्यार गोंयाचो एका दृश्टीन विस्तार जातलो. कित्याक बरे लोक गोव्याच्या राजकारणांत पडटले आनी गोव्याचें राजकारण बरें जातलें. एज एन इंडिविज्युअल आय विश गोमंतक ऑल द बेस्ट. ब्रेका उपरांत येवकार आतां वळयात फुडल्या खबरांकडे. भलायकी संचालनालयाचे आदले उपसंचालक अष्टताशी साहित्यीक डॉक्टर भिकाजी घाणेकर पिराय तेंची 19 वर्सां सोमारा सांजे वेळा संवसाराक अंतरले. भलायकी विशयांचेर तांणी साबार कोंकणी, मराठी, इंग्लीश दिसाळ्यांनी बरीच वर्सां लिखाण केल्ली. रोमी कोंकणीनूय तांची पुस्तकां आसात. डॉक्टर घाणेकार 8 वर्सां गोंय सांस्कृतीक आनी सामाजीक केंद्राचे अध्यक्ष आशिल्ले.
कोंकणी भाशा मंडळाच्या पणजी विभागाचे वांगडी तशेंच 3 वर्सां कला अकादमीच्या मंडळाचे वांगडी तर एस्ट्रॉनॉमी फ्रेंड्स असोसिएशनाचे 10 वर्सां उपाध्यक्ष आशिल्ले. तांणी 51 वर्सां मांडो महोत्सवाचे सूत्रसंचालन केले. तांकां गोंय राज्य कविता पुरस्कार 2005 तर थॉमस स्टिफन्स केंद्राचो पुरस्कार 2010 फावो जालो. तांच्या पार्थिवाचेर पयर दनपारां 3 वरांचेर सांतिनेज मसणभुंयेंत निमणे संस्कार जाले. डॉक्टर भिकाजी घाणेकार हो एक अष्टदासी मनीस आशिल्लो. 1965 तो मेडिकल सर्जन म्हणजे आतांचे इक्विवलंट MBBS म्हणजे दोतोर जालो आनी 1967 ओपिनियन पोल जालो. ताजे पयलीं हांगा कोंकणीची चळवळ चलताली तातूंत तो खूब सक्रीय आशिल्लो. कोंकणी भाशा मंडळांत ताजो खूब वाव आशिल्लो. ताणें 30 पुस्तकां बरयल्यांत. कितलींशींच असंख्य गितां रचल्यांत जीं आकाशवाणी वयल्यान आमकां आयकूंक मेळटात. म्हणजे कोंकणीच्या त्या काळांत कोंकणीक जेन्ना कोणूच मान दिनाशिल्लो तेन्ना तो आनी एक आंतोन दा पियेदाद मोरायश नांवाचे मनीस ह्या मळार खूब सक्रीय आशिल्ले. आनी म्हजे भयणीक व्हडले भयणीक आनी म्हाका कोंकणी बरोवपाक ताणें उर्बा दिली. तेन्ना राष्ट्रमतार केन्नाय आयतारचे बी कोंकणी कविता कथा छापून येताल्यो तातूंत आमी बरयतालीं. म्हणजे आमच्या घरांत सामकें कोंकणीचें वातावरण. आनी सरकारी कर्मचारी जावचे पयलीं तो ओपिनियन पोलाच्या चळवळींत युनायटेड गोवन्साचे चळवळींत खूब सक्रीय आशिल्लो. तो काल गेलो. कितलेशेच लोकांचे म्हाका फोन आयले. हांवें म्हणलें तो म्हजो बापोल भाव. पूण लोकांक तें ना. लोकांनी ताका समाजीक मळार पळयला. जेन्ना हे फेसबूक आनी वॉट्सॅप नाशिल्ले तेन्ना ताणें खूब कोंकणीचें कार्य केलां. पुस्तकां बरयल्यांत भुरग्यांची धरून तरातरांची कवितांची अजिताची पुस्तकां बरयल्यांत. अशे तरेन ताणें खूब कोंकणीचो वावर केला. बरो मनीस म्हणून लोक ताका वळखताले. त्या भायर मांडो फेस्टिवलाक ताणें 52 वर्सां सूत्रसंचालन केलें. सेगीत 52 वर्सां सूत्रसंचालन करप हो एक विक्रमूच थारता अशें म्हाका दिसता. डॉक्टर भिकाजी घाणेकार काल ह्या संवसाराक अंतरले ही खबर आयकून खूब वायट दिसलें. दुखेस्त तशी ही घडणूक. डॉक्टर भिकाजी घाणेकार हांणी फाटलीं कितलींशींच दशकां सो मेनी डिकेड्स तांणी कोंकणीची सेवा केली. आपल्यो कविता गितां भुरग्यां खातीरच्यो कविता गितां हांचे वरवीं तांणी कोंकणीची सेवा केली. तांणी जायतीं पुस्तकां बरयलीं. आनी सगळ्यांत तांचो विशेश गूण म्हळ्यार सेलियंट फिचर ऑर फोर्थ वी कॅन से ते कन्सिस्टन्सी म्हळ्यार सातत्यान ते बरयताले. अशें खंय केन्नाच खंड ना. सदांच नेमान ते बरयताले. इवन तांणी न्यूज पेपरांचेर नेमाळी दिसाळीं हातूंतल्यान तांणी वैजकी विशयाचेर आनी दुयेंसां हांचेर बरयलें. कोंकणींतल्यान साद्या सोंप्या भाशेंत आनी जागृताय केली. ही विज्ञानाची ही तंदुरुस्त रावपाची गजाल उपदेश मार्गदर्शन दोतोर म्हणून तांणी केलें. म्हाका याद जाता त्या प्रमाणे की तांच्या गितांनी एक वेगळ्या सुंदर अशी तरेची गेयता आसा. तांकां जाण आशिल्ली. गीत आनी कविता हातूंतलो फरक खबर आशिल्लो. कारण कवितेंत एक वेळ बरें आसा मुक्त छंद पूण गितांत आमकां गेयता लिरिसिजम ठेको रिदम रायम हे सगळ्यो गजाली जाय पडटा. नाजाल्यार ते गावपाक कठीण वता मागीर सूर ताल लय ठेको हातूंत. तें तांकां खबर आशिल्ल्या कारणान तांची कितलींशींच गितां लोकप्रिय जालीं. रेडिओचेर तांची गितां गाजल्यांत आनी बरे बरे गायकांनी रचनाकारांनी संगीतकारांनी ती कंपोज केल्या आनी गायकांनी गायल्यांत. अशे तरेचे महान हे कवी गीतकार तांकां म्हजी भावपूर्ण नमळायेची
स्मार्ट सिटी खाला राजधानी पणजे शारांत जायते प्रकल्प चालू आसात. इतिहासीक दृश्टीन खासा महत्व आशिल्ल्या बिल्डिंगांच्या सोबितीकरणाचे काम नेटान चालू आसा. पाट्यावयल्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या पोरण्या बिल्डिंगेच्या सोबितीकरणाचे काम नेटान चालू आसा. स्मार्ट सिटी खाला ह्या प्रकल्पाचे काम आता सुरू केला. कालांगूट पोरबावाडो रावपी वॉटर स्पोर्ट ऑपरेटर गुंडू नायक हेका सोमारा सकाळी चर्चीन वताना एका स्कूटरीन 2 मुखावटे घालून आयिल्ल्या व्यक्तींनी हल्लो केलो. नायक आपल्या गाडयेर वताना ताका त्या दोगांनी आडयलो, जमनीर धुकल्लो आनी रोडान मारलो. त्या उपरांत ते पळून गेले. उपचारा खातीर नायक हांकां म्हापशा रुग्णालयांत व्हेला. ताका हाताक आनी पांयाक फ्रॅक्चर जाला. कालांगूट पुलीस ठाण्यात कागाळ नोंद केल्या उपरांत ह्या हल्ल्यात प्रतिस्पर्धी वॉटर स्पोर्ट ऑपरेटरांचो सहभाग असल्याचो दुबाव मारता. मडगांव शारा सीवेजीचेर सासणाचो तोडगो आजून काडूंक नाशिल्ल्यान लोकां मदीं निरशेणेचें वातावरण पातळ्ळां. काल आरोग्य विभागान आणि जीपीसीबीन मेळून दामबाबाच्या तळ्यार सांड उदकाची संयुक्त तपासणी केली. तळ्या लागसर आशिल्ल्या जाग्यांची तांच्यांनी इमारतीची पळोवणी केली तेन्ना तांकां अनेक चुकीच्यो गोश्टी आढळून आयल्यो, पूण तांकां नेमकें कारण कितें तें सापडूंक ना. म्हणून फुडली तपासणी पालिके वांगडा मेळोन चालूच उरतली अशें अधिकाऱ्यांनी फुडें सांगलें. The joint inspection was called by the Goa Pollution Board. We have done the inspection with the Health Department, Urban Health Center, Margam. We have identified 2 houses, Plaza and the Whitson Corner, where the looks like the toilet water, sewage water is going. We have identified this point, but again it's going to the Dambaba, then we have to verify opening the drains, which is a clear line. But there are some clearly visual points where the water has been going here. We'll take action as per the Public Health Act on this. We'll give a notice to the concerned owners and they will get the work done under Public Health. तांकां हांवें कंप्लेन दिल्ली, गोवा पोल्युशन बोर्डाक दिल्ली, हेल्थाक दिल्ली आनी म्युन्सिपालिटीक दिली आनी हांगा कलेक्टराक दिल्ली. त्या प्रमाणे आज गोवा पोल्युशन बोर्डाचे मनीस मिस्टर क्लिस्टन आयला आनी दोतोर फ्रॉम हेल्थ आयला. त्यांनी इन्स्पेक्ट केला. म्युन्सिपालिटीचे एक्टर्स मनीसान त्यांनी इन्स्पेक्ट करून गेलो लास्ट टायम. आनी आज हेल्थ आनी पोल्युशन बोर्ड दोगांयजान जॉयंट इन्स्पेक्शन घेतलें आनी तेणी पळयलां तें उदक व्हांवता तें सगळें पळयलां. घाण कितें जाली तेणी सगळें पळयलां आनी तेणी सांगलां म्हाका तें एक्शन घेतलें. एक विल्सन प्लाझा जालें आनी ते फाटल्यान तें घाण उडयलें तें तांकां दाखयलें हांवें पोल्युशन बोर्डाक. तें तेणी इन्स्पेक्ट केलां, तेजेरूय तें एक्शन घेतलें म्हणून सांगलां. प्लस मागीर हांगासर येता म्युन्सिपालिटीक सांगिल्लें आसा ते गार्बेज दवरनाका म्हणून, ते उडयनाका, कित्याक ते तळ्यांतले उदका बरोबर मिक्स जाता आनी ते परत घाण जाता आनी इट इज अ बीग ब्रिडींग प्लेस फॉर मॉस्किटोज. ते तांकां दाखोवन हाडलां हांवें पोल्युशन बोर्डाक आनी हेल्थाकूय बी. तेजेर तांकां एक्शन घे म्हणून सांगलां, कित्याक म्युन्सिपालिटीक एकदां सांगिल्लें हांवें, लिंडनाक सांगिल्लें आनी हांव आमचो जॉनी क्रास्टो ताकाय सांगिल्लें. तेणी ताजे बद्दल कांयच करूं नाशिल्लें. हांव म्हणटा तेंचे कडेन विनंती करता की तेणी जाता तितले बेगीन ते डस्टबीन थंय आसा पळय तें येवच्यान दवरचें, ताकी तें उदक पोल्यूट जावं नये म्हणून. आनी थंडीचो हंगाम सोंपोवन आता गोंयांत कडक वताच्या हंगामाक सुरवात जाला. पूर्वे कडल्यान वाऱ्याच्या प्रभावा खातीर तापमान वाडटलें. फुडले 3 ते 4 दीस तापमान 2 ते 3 अंश सेल्सियस वाडपाची शक्यता आसा अशें वेधशाळेन उक्तायलां. 3 मार्च उपरांत ढगाळ वातावरण आसतलें अशी माहिती विभागाचे वैज्ञानीक राहुल हाणें दिल्या. कोरोनाचे प्रमाण उणें जाल्ल्यान आता दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 2% परस सकयल आयला. आयतार आनी सोमारच्या 24 वरांत वट्ट 18 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाली. ह्या काळात एकूय दुयेंतींक मरण आयलें ना. फाटल्या 24 वरांत 48 जाणांनी कोरोनाचेर मात केलो. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.33% पावलां. ताका लागून मातशी थकाय मेळ्ळा. आतां मेरेन गोंयांत कोरोनाचे 2,45,019 दुयेंती मेळ्ळे, जाल्यार 2,40,927 दुयेंती बरे जाले. सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो देंवून तो 271 पावला. सोमारा उपचारा खातीर एकूय दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जालो ना. आतां मेरेन 1,89,921 दुयेंती घरा आयसोलेशनान रावले, जाल्यार 31,415 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले.
गोयची पयली राजधानी चांदोर जाका मूळ चंद्रपूर म्हणून वळखताले त्या चंद्रपुरात वर्स पद्दती प्रमाण थळावे पारंपारीक मुसळ खेळ नृत्य सादर करतात. ह्या उत्सवाचे खाशेलपण म्हळ्यार मुसळ खेळाचे पयली गांवच्या खुर्सा कडेन येवन थळावे खुर्सा मुखार देव शंकराक नमन घालता अशें ह्या खाशेला उत्सवाची चांद्रा सोमारा राती सुरवात जाली. मुसळ म्हटल्यार एक दाट कोंडो जो ह्या नाचा वेळार वापरून ह्या नाच प्रकारांत गावपी पुराण कथा आनी इतिहासीक सांगतात. चांदोराच्या होली क्रॉस चॅपलान एकठांय येवच्या पयलीं हो गट विविध जाग्यांचेर आपली कला सादर करता. जागो ग्राहक जागो मोहिमेखाला वजन आणि माप खात्यान राज्यातल्या 7 मालाच्या जोडरीतीन मोहीम राबोवन जायत्या आस्थापना आड गुन्यांव नोंद केले. ह्या गुन्यांव्या खाला कायद्याचे उल्लंघन केल्ल्या प्रकरणात 50 लाखाचो बेकायदो मालवत जप्त केलो. खात्याच्या पंगडान वट्ट 7 माला सुमार 200 विविध आस्थापनांची झडटी घेतली. हातून साश्टी आणि मुरगांव मालातल्या खात्यांच्या विभागान मडगांव जुवारीनगर मोबायल हार्डवेअर आणि हेर दुकानांतल्या 3 मोबायल 103 मोबायलाच्यो वस्तू 53 कुल्पा आणि हेर दारांच्यो वस्तू 2 वजन काटे जप्त केले. दिवचल आणि बार्देस विभागान मये मेणकुरे साळ दोडामार्ग आणि शिवेलीनूय खात्यात आस्थापनांची झडटी घेवन बेकायदो मालवत जप्त केलो. Total inspections today were carried out was 65 inspections we had carried out, and we have made a total seizures of 20 cases were booked against the traders who were violating the provisions of the Illegal Metrology Act and rules. Coming to the PC cases, a total of 3 PC cases were booked. 2 PC cases were booked against one metal and home appliances trader, in which he had products without the mandatory declarations. This inspection was carried out under the guidance of our controller, Mr. Prasad Shirodkar, Mr. Arun Panchwadkar, Assistant Controller, Central Zone, and with all the help of assistance of our legal metrology team. Such type of inspections will be carried out from time to time and in days to come. साखळेतल्या हरवळ्या गावात आशिल्ल्या महादेवाच्या देवळात शिवरात्र व्हडा उमेदीन मनयली. गोंयभर तशेंच भायले शिवभक्त महादेवाचे दर्शन घेवपाक व्हडा भक्तिभावान हांगासर येतात. शंकराच्या भक्तांक येवकार दिवपा खातीर साखळेच्या गुरुदास गांवस मेमोरियल हायस्कुलाच्या शिक्षकांनी सुंदर अशी कमान उबारलेली. तुम्ही आयज हांगा पळयता आमी जो दरवाडो केला शिवरात्रेच्या निमतान तो एक आमच्या स्कुलाची एक्टिविटी. ह्या स्कुलाच्या एक्टिविटीन आमचे बरेचशे टिचर्स, बरेचशे एक्स स्टुडंट सगळ्यांचो सहभाग करून 1-2 दिसां भितर आमी जाता तितले एफर्ट घालून मेंटल ज्यो गोष्टी यूज
करून आमी हो दरवाटो केला. सेकंड थिंग म्हटल्यार आमचें स्कूल जें आसा जें आमी फाटल्या वर्सा पासून खुबश्यो एक्टिविटी करता. कोरोना काळांत भुरगे जरी स्कुलान नासले जाल्यार टिचर्स मेळोन आमी खुबश्यो फाटल्या म्हयन्याक एक्टिविटी क्लिनिनेस ड्रायव्ह म्हण विठ्ठलापूर आमी फाटले फावट केल्लो. आमी तशेंच शेतान वचोनूय एक्टिविटी आमी केल्या. तशीच आमी फाटल्या पूरग्रस्त भागान आमी वचोन आमच्या स्टाफानूय काम केल्लें आसा. तशेंच ह्या देवळा खातीर आमी कितें तरी कित्याक आमच्या सांगेच्या वाठारान हें देवूळ आसल्या कारणान ह्या स्कुला खातीर कितें करपाची एक इच्छा म्हणून आमी आमचे जे मॅनेजमेंट आहा, मॅनेजर आसा गीता गांवस, तशेंच चॅरमॅन आसा आमचे प्रताप गांवस सर, हेंच्यांनी आमकां मोटिवेशन दिवन आनी बरो सपोर्ट दिलो ह्या गोश्टी करपाक. आनी तेका लागूनच हांव चॅरमॅन जे देवस्थानाचे चॅरमॅन आसा तशीच तेंची कमिटी आहा तेंचे हांव खरेंच धन्यवाद मागता की आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली तेंच्यांनी ही एक्टिविटी करपाक. तशेंच आमकां नेक्स्ट इयर आमी आनी दुसरे तरेन कितें तरी करपाचो यत्न करतले. मार्चाचे 10 तारखेक विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जातलो. हे फाटभुंयेचेर गोमंतक दिसाळें आनी गोमंतक टीव्हीन मतदारां खातीर कौन बनेगा आमदार ह्या खासा सर्तीचें आयोजन केलां. वेंचून येयल्ल्या पयल्या आमदाराक अचूक अदमास सांगपी मतदाराक 1 लाख रुपयाच्यो घरांत उपयोगाक येवपी आनी दुसरे 50,000 रुपयांच्यो इलेक्ट्रॉनीक वस्तू तशेंच तिसरे 25,000 रुपयांच्यो इलेक्ट्रॉनीक वस्तू आनी उत्तेजनार्थ बक्षिसां आसतलीं. ह्या सर्तीची जायरात तुमकां गोमंतक दिसाळ्यान मेळटली. 30 प्रवेशिका तुमी जपोवन टीक मार्क करून नांव, पत्तो, फोन नंबर बरोवन ह्यो प्रवेशिका 7 मार्च मेरेन गोमंतकाच्या पणजे, मडगांव किंवा फोंडेच्या कचेऱ्यांनी हाडून दिवच्यो पडटल्यो. तर ह्यो आसल्यो गोमंतकाच्यो सकाळच्यो खबरो. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.